नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चिकन। हे हांवें 1 किलो चिकन घेतलां। चिकन साफ करून धुवन घेतलां। तातूंत हांवें हळद, मीठ आनी आले लसणीची पेस्ट घालून मॅरिनेट करपाक दवरलां। ही पळयात, ही हांवें आले लसणीची पेस्ट केल्या। तातूंत हांवें आले, लसूण, ओली कोथमीर घालून वाटून घेतल्या। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांवें 2 चमचे तेल घातलां। हे हांवें 2 मोठे कांदे उबे शिनून घेतल्या। कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरल्या। मिडियम गॅसाचेर कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। कांदो ब्रावन कलर जाय पर्यंत तळसून घेवपाक जाय। हो पळयात, कांदो असो जावपाक जाय। कांदो तळसून जालो तातूंत हांव सोय घालतां। ही हांवें 1 नाल्लाची सोय घेतल्या। सोय भाजता आसतना बरी भाजपाक जाय। सोय भाजता आसतना गॅसाची फ्लेम हाय मिडियम अशी करत हांवें ही सोय भाजून घेतल्या। पळयात, सोय अशी ब्रावन कलर जावपाक जाय। अशी बरी सोय भाजून घेवपाक जाय। सोय भाजून जाली, गॅस हांव बंद करतां। ही कांदो आनी सोय थंड करून मिक्सरान वाटून घेवया। थोडो हांव मसालो भाजून घेतां। तुमचे कडेन जर मसालो रेडी आसा जाल्यार तो वापरल्यार जाता। ताज्या खातीर हांवें ह्यो 15 सुक्यो मिरसांगो घेतल्या। मिरसांगो आमकां बऱ्यो भाजून घेवपाक जाय। 25 लवंगां घेतल्या। 10 मिरयां घेतल्या। चक्री फूल, थोडी तिखी, जाळफळ थोडे, थोडीशी पत्री। हो सगळो मसालो आमकां भाजून घेवपाक जाय। मसालो भाजता आसतना लो गॅसाचेर भाजपाक जाय। हो पळयात, हांव लो गॅसाचेर मसालो भाजून घेतां। मसालो भाजून जालो, हांवें 1 चमचो कोथमिरेचो पिठो घेतला। तुमचे कडेन सुकी कोथमीर आसा जाल्यार 1 चमचो सुकी कोथमीर भाजून घेयात। हो कोथमिरेचो पिठो आमकां भाजून घेवपाक जाय। गॅस हांवें बंद केल्या। गॅस बंद करून कायल तापलेली आशिल्ली, तातूंतूच हांव 1 चमचो कोथमिरेची पावडर घालून भाजून घेतां। ही पळयात, अशी करून हांवें भाजून घेतली। आतां हो भाजलेलो कोथमिरेचो पिठो हांव सोयेन घालतां। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालतां। तेल तापलें तशें तातूंत हांव कांदो घालतां। हे हांवें 2 कांदे बारीक शिनून घेतल्या। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। मिडियम गॅसाचेर कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। पळयात, कांदो असो तळसून घेवपाक जाय। पळयात, कांदो तळसून जालो, तातूंत हांव टमाट घालतां। हे हांवें 1 मोठें टमाट बारीक शिनून घेतलां। टमाट आमकां बरें तळसून घेवपाक जाय। टमाट बरें तळसून जालें, तातूंत हांव मॅरिनेट करपाक दवरलेलें चिकन घालतां। दवळून घेवया आनी हाजेर झाकण घालून शिजपाक दिवया। चिकन शिजता तोपर्यंत आमी मिरसांग वांटून घेवया। मिक्सरान हांव मसालो घालतां। अर्दो चमचो हळदीची पावडर घालतां। भाजून घेतिल्ली सोय घालतां। उदक घालतां आनी मिक्सरान वांटून घेतां। चिकन शिजता आसतना मदीं मदीं धवळून घेवपाक जाय। हांवें 2-3 वेळा मदीं चिकन धवळून घेतिल्लें। हें पळयात, आतां चिकन बरें वेवस्थीत शिजलां। तातूंत हांव वांटून घेतिल्लो मसालो घालतां। मसालो घालून धवळून घेवया। तातूंत थोडें उदक घालतां। उदक घालता आसतना तुमकां जितलें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। धवळून घेवया। तातूंत घालुया चवी प्रमाणे मीठ। मीठ घालून धवळून घेवया आनी हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। ताजेर थोडी ओली कोथमीर घालतां। ओली कोथमीर घालून धवळून घेवया आनी पळयात, चिकनाक बरो खतखतो येवपाक लागला। गॅस हांव बंद करतां। चिकन केलां, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात। देव बरें करूं।